उत्तर गोंयचो सगळ्यात व्हड बाजार म्हळ्यार म्हापशेचो बाजार। हांगा सच्चे जिणेंत जाय पडपी सगळे सामान सवाय भितर उपलब्ध आशिल्ल्यान हांगा केन्नाय पळय लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा। मात होच बाजार एका दिसा खातीर बंद दवरल्यार हय, 23 तारखेर हो बाजार बंद दवरपाचो निर्णय हांगचे वेपारी संघटनेन घेतला। तो कित्याक ते पळोवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। म्हापशे पालिकेन थापिल्ले जाचक नितळसाण शुल्क म्हळ्यार सॅनिटेशन फी तशेंच हेर मागण्या खातीर सोमारा 23 जूनाक पुराय म्हापशे बाजारपेठ बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतला। बुधवारा 18 जूनाक राती उसरा म्हापशे वेपारी संघटनेची बाजारांतल्या फुलांच्या मार्केटात बसका जाली। ह्या वेळार सुमार 150 वेपारी हजर आशिल्ले। म्हापशा वेपारी संघटनेन म्हापशा पालिका तशेंच नगर विकास खात्या कडेन निवेदन सादर करून 4 मागण्यो तांचे मुखार मांडल्यात। मात पालिकेन ह्या संबंदान परतून फाटपुरवण करून लेगीत कसलोच निर्णय अजून मेरेन घेवंक ना। आता हे बसके वेळार म्हापशा वेपारी संघटनेन केल्ल्या 4 मागण्यांचेर घालुया एक नदर। जो नितळसाण कर 5 वर्सांचो लागू केला तो एकाच वर्साचो म्हणल्यार 2025-26 वर्सा सावन लागू करचो। वेपाऱ्यांक नितळसाण शुल्काचो जो श्रेणी दर लागू केला तो योग्य ना, तातूंत फेरबदल करचो। ज्या वेपाऱ्यांनी आतां मेरेन 5 वर्सांचो नितळसाण शुल्क भरला तांचे 4 वर्सांचे पयशे तात्काळ परत दिवचे। वेपार परवान्यांच्या वेळार नूतनीकरण जावंक नाशिल्ल्यान लागू जावपी उसरा शुल्क माफ करचो। वेपारी संघटनेचे बसकेत संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र फळारी, सरचिटणीस सिद्धेश राऊत आनी आदले अध्यक्ष आशीष शिरोडकर हांणी 4 मागण्यांची सविस्तर म्हायती हाजीर आशिल्ल्या वेपाऱ्यांक दिली। पालिका मंडळ आनी पालिका अधिकाऱ्यांनी आमच्या मागण्यांकडेन पुरायेन आडनदर केल्या अशें तांणी सांगले। नितळसाण शुल्काचे अर्थीक वजें हें बाजारांतल्या वेपाऱ्यांकूच न्हय जाल्यार शारांतल्या सगळ्या वेपाऱ्यांक तशेंच सर्वसामान्य लोकांक सोंसचें पडटलें। हो नितळसाण कर लागू करपाची प्रक्रियाच मुळात बेकायदो आसा। पालिका कारभारांत अवैधपणा वाडला, ताचो मार शारांतल्या लोकांक तशेंच वेपारी वर्गाक बसता। हे खातीर ह्या अन्याया आड आतां एकवट दाखोवपाचो वेळ आयला अशें तांणी सांगलें। फुडल्या 4 दिसां भितर आमच्यो मागण्यो पालिकेन मान्य केल्यो नात जाल्यार सोमारा 23 जूनाक बाजार बंद दवरून आंदोलन करपाचो निर्णय ह्या वेळार बसकेक हजर आशिल्ल्या सगळ्यांच्या मतान घेतलो। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।